काणयेचें नांव मोरी घरा आयली. सादर करता डॉक्टर जुडी पिंटो. त्या एका वर्साची कथा ही. त्या फांत्यार मेरी सोज कितल्या वरार उठली तें तिकाच कळीत ना जाल्लें. मोदेना उपरांत कित्याक सगळी रातच तिका न्हीद पडोंक ना. हरशीं केदाळय दिसाक कळमीत नासतना काम केल्या उपरांत रातीक मांद्रेचो परमळ नाकाक लागल्या फारास न्हीद पडच्या तिका. ह्या राती न्हीद लागी आयलीच ना. केदाळा एक पोटी कोंब्याचो साद आयकता. केदाळा एक पोटी उठोन सांजेची तयारी सुरू करची म्हूण चिंतूनच न्हिदली ती. आनी उठल्या सुमार एका वरा उपरांत गुडांतल्या कोंब्यान साद घालो. आज तिका जायतें काम आसलें. तें काम चिंतूनच तिची तकली विरार जाताली. कितलो वेळ आसल्यार पावचो ना म्हूण तिका सुस्तालें. पूण हर एक काम करचें, मरी मायेक मान करूंक, तिची मजत मागोवंक. तिणें आपल्या घरा येवचें तरी पयल्या फावटी. देखूनच मेरी सोजाच्या पांयांक वासराचें बोळ आयिल्लें जायजय. मत चितळा भशेन चुरूक जाल्ली. जिवांत उल्हास आसुल्लो. न्हिदल्या चेरक्यांक उठयनासतना तिणें आपलो वावर सुरू केलो. हें वर्स तेर्साचें म्हणून पापान पासारल्या उपरांत कोडयाळतावन इगर्जेन नवीस सोबीत मरी मायेची इमास हाडली. नव्या वर्सा दिसच ती बेंजार केल्या उपरांत इगर्जे मुखार सजयल्ल्या वेदीचेर ती दवरून विगारान फिरगजेच्या सर वाड्यांच्या गुरकारांक आनी लिजनाच्या मुखेलींक आपोवन ताकीद दिल्ली. आमच्या फिरगजेन सरी सुमार 300 वयर कुटुंबां आसात. आनी ह्या वर्सांत एक दीस एकल्याच्या घरा मरयेची इमाज वेतेली. मरयेची इमाज म्हूण आमी चिंचे न्हय. मरी माय आमच्या संगी आसा म्हूण आमी चिंचें. दुबळो वा ग्रेस्त मरयेक फरक ना. एक दीस एकल्याच्या घरा. ती हर एकल्यागेर बेसांवां ओत्तेलीच. प्रत्येक जावन आमच्या फिरगजेचेर. आनी तुमी सर्वांनी ह्या इमाचे सवें वसा जाय. रातीचो तेर्स घरा म्हणच्या की कोणागेर ती वेता तांच्या घरा तो करचो. हातूंत व्हडपण आनी ल्हानपण कितेंच चिंतूंक ना. पाद्र्याबाची ताकीद आनी मरयेचेर भक्तीपण. गुरकार आनी लिजनाचे मुखेली सांगाता मेळोन खंयचो वाडो केदाळा सुरू करचो तें निर्णय केलें. इगर्जे वाडो लागशिल्लो तरी सान पेद्रू वाडो भळादीक. सान पेद्रू वाड्यांतल्या हर एकल्या वडिलाचो पूत वा धुवो गल्फांत आसात. आनी तांणी दिवची कुमके निधी आनी दान हेरां वाड्यां वरवीं चड. तशें पयलें स्थान सान पेद्रूच्या वाड्याक दिल्लेंच उपरांत इगर्जे वाडो म्हूण तिळचिलें. पावसिल्या दिसांनी सान पावलूच्या वाड्यान नाका म्हळें तरी तांचें उतर आयकोंकूच तयार नासलीं. सान पावलूचो वाडो तिरसल्लोच सान जुआंव वाडो आनी अखेरीक सान जुजे वाडो. मेरी सोज सान जुजेच्या वाड्यांत 11 घरांत रावची मनीस. मरी मायेन वेचें 11चें घर तिचें. उपरांत इमाज पाटी इगर्जेक. सरकारान दिल्ल्या 5 सेंट्स जाग्यार नळ्याचें अर्धें कुरें संपल्लें घर मेरी सोजाचें. घर म्हणच्या की ल्हान कोडकें म्हळ्यार चड संपें जातें कोणना. सरकारान कुमोग जावन दिल्ल्या
थोड्या पयशांनी वो नदी सोडयल्ल्यो तर उरिल्ले पयशे तिसो घोव मार्को सोजान मरच्या पयलें पियोवन मूग दिल्ले. मातयेच्या वनदीचेर पाक्कास घालन नळे घालचें काम मेरी सोजान थोड्या मारांच्या चेड्यांक घेवन केल्लें. तिचें बिडार मारा कोरगारांच्या बिडारां मोदेंच आसचें एक आयब म्हूण ह्या फिरगजेंतल्या किरिस्तांव मनशांनी चिंतचें. देगेचीं, मुखलीं आनी पाटलीं सर्वां मारांचीं ह्या कोरगारांचीं. त्या सुत्तुराक कोणूच एकलो किरिस्तांव मनीस रावनातलो. मारां कोरगारांच्या घानी मदें मनीस जाल्ल्याक जिवंक कश्ट हें आमच्या बऱ्या आनी खऱ्या किरिस्तांव भावांचें नितळ चिंताप. मेरी सोज ह्या बिडाराक येवच्या पयलें कुटुंबा समेत नानू पुजारीच्या भाड्याच्या घरांत रावताली. कोणाचे पांय धरून तिका 5 सेंट्स जागो मेळिल्लो. त्या जाग्यार घर उबें करी जाय तर परत तिणें कितली वावट काडली. कोणा कडेन भीक मागल्लें तें कोणूच नेना. घर बांदूंक म्हणून मेळिल्लें थोडें दान तिच्या घोवाच्या हर्द्यार घालतना ती रडली. तिचें कळवळ्याचें रडणें कांय देवान आयकल्लें गी कोण जाणा. भाड्याच्या घरांत आसतनाच मार्कोसोज देवाक मोगासो जाल्लो. तिच्या दोगां चेडक्यांक घेवन ती ह्या बिडारांत येवन रावल्ली. आज सांजेर तिच्या घरा मरयेची इमाज हाडूंक कालच्या दिसा पलतडीच्या कांती शेटीगेर इमाजेक हाडली. कांती शेटीगेर मरी मायेक भारीस दबाजाचो येवकार मेळिल्लो. भायल्यान तोरणां बांदिल्लीं, मरयेक होगळसूंचीं उतरां ताचेर पिंतरायिल्लीं, कांतीचे तेग पूत दुबायतावन आयिल्ले, दोगां धुवो मस्कत्तावन गांवाक देंवल्लीं. दुकोर मारिल्लो. पिरेरी केटरर्स शेरांतले मनेस्त रांदप्यांनी जेवण तयार केल्लें. दुकरां मास मात्र कामतीच्या गुडांतलें दुकरांचेंच. ताणें आज म्हणसर शेरांतल्या दुकरांचें मांस आपडोंक ना म्हणून तो केदाळय आडंबरायेन सांगतालो. शेरांतले दुकोर हळशीक खावनूच वाडचे म्हूण ताणें म्हणचें. गर्नाळ सायबान खजने तयार केल्ले. दारुलासची सरभराय आसली. मुखल्या जालांत आनी देगेच्या रुखामळीं शामियाना आसा केल्लें. चंदणाक कॉन्ट्रॅक्ट, कदेलां, मेजां ताचींच. मुखल्या गेटीतावन घरा म्हणसर रुखा जडांनी रंगाळ दिवे पेटोवन आसले. फुलां जेले बरोवन गेल्ले. हाचें कॉन्ट्रॅक्ट आप्पू शेटीच्या मालगड्या जावयाक. शीना आचारीन नवीस आल्तार बांदिल्ली. निळशा रस्मा वस्तुरान आनी भांगराळ्या लिगिटाच्या नेखेत्रांनी ती नेटयल्ली. ध्वनिवर्धकाची विलेवारी आप्पू शेटीच्या जावयांसीच. पूण कन्नडा हिंदी पिक्चरांची आंगाची लोव उबी करची उसांबळी पदां बिलकूल नात. आमची भक्त हिंदू मुस्लिमांक उक्त्यान दाखोवंक कंतारा मात्र प्रसार करी जाय म्हणून कांतीन कठीणायेन ताकीद दिल्ली. त्या वरवींच सकाळीं तावन एका फाटल्यान एक कंतारां वळोन येतालीं. सांज जावच्या पयलेंच लोक हरी हरीनी आयिल्लो. तेर्साच्या आशेन न्हय तरी कांतीच्या जेवणाच्या आशेन म्हूण थोडे उलयताले आनी हांसताले. पूण अशें हांसल्ले पयले येवन बसल्ले. घर बरो न्हू मुखल्या शामियानांत बसून कितलोसो लोक उबो सैती आसलो. शेजारच्या हेनरी मस्करेनस हाच्या घरांत हांव
इमाज पाद्र्या बस्स खुद्द हाडून आयिल्लो. ताच्या फाटल्यान वाड्याचे सर्व गुरकार, तांचीं कुटुंबां, लिजनाचीं वडिलां आनी तांचीं कुटुंबां मरयेक होगोळसूंचीं गायनां गावन येताना गर्नाळी आनी खजणें पुटोवन सगळ्या संवसाराक कांतीगर मरयेचें येणें प्रगटून गाजोंक लागलें. असलो सरबरायेचो स्वागत अख्ख्या फिरगजेन मरयेक मेळिल्लो ना म्हूण पाद्र्याबानूच खुद्द जेवणा वेळार सांगलें. तें साबारांनी आयकलें. तेर्स सुरू करच्या पयलें सर्वांक थंड पिवन आयलें. पिवना सांगता केकीचे कुडकेय वांटिल्ले. तेर्स पाद्र्याबानूच कंतार आनी कुटुंबाक मरी मायेचीं बेसामां आशेवन सुरू केलो. 5 खण गुरकारांनी शिकयले आनी लदीन लिजनाच्या अध्यक्षिणेक म्हणसो मान मेळ्ळो. गुरकार आनी लिजनाचीं वडिलां सगळ्या तेर्सा वेळी धिम्यानीच आसलीं. हरेक खण आखेर जाताना खजणें पुटलें. तेर्स आखेर जाल्लोसो दारुलासची सरबराय सरली. आयिल्ल्या लोकांक असली गद्दळाय केदाळा पळोवंक मेळटा. जेवणा पयलें ती दोडी बियर आनी सोरो आसा म्हूण गाब जाल्ली. त्याच प्रमाणें जालें. पियेवच्यांक पियेता तितलो आनी खावच्यांक खावच्या तितलें धदोशी करून कांतीन लोकांक पाटी धाडलें. मेरी सोस कांतीच्या घरा गेल्ली ना. तिका कांतीन चुको न्ही आपयिल्लें ना. त्या वरवीं तिका कांयशी निया राग येवंक नातलो. कांती तसल्या ग्रेस्त मनशांगेर आपणें दुबळे स्त्रियेन करचें तरी कितें अशें तिणें चिंतलें. घर तिणें एका हप्त्या पयलेंच नितळ केल्लें. खंयसरच कसलोच कोयर गैरो मोवासनांतले बरी सारोण झाडू मारलो. पाकासाच्या पंदाक कांय एक साळयो ह्या गोंटेर दिसता गे म्हणून परत आनी परत तिणें पळयलें. घरा भितर चिमणेची करी घालून दाट शेण काडलें. जालांत उबारत कट आसले कडेन पेटणें मारून उतळ केलें. झालाक शेण काडून नितळ करून ताच्या भितर कुंकणां येवन हळशीक करिनातल्या बरी पळोवची जबाबदारी पुताक जॉनाक दिली. झाला भायर मातयेंत खांबे पुरोवन ताच्या बोवारी आंब्या रुखाचीं पानां गुंतलायलीं. पावनांतल्या जाग्यार थोडीं शेनेतां बांदलीं. ताच्या वयर भितर आशिल्ल्यो मरी मायेचीं 2 पायनलां उमकाळायलीं. तिच्या घरा मुखार आबोल्यांचीं झाडां तिणें पोसुल्लीं. उश्त्याचें उदक या तोंड धुल्लें उदक पडिल्ल्यान ताचेर आबोलीं बरींच जातालीं. तीं आबोलीं काडून विकलीं तर मासळेचे कास जाताले. फाटल्या एका हप्त्यातावन तीं आबोलीं तिणें आपडलीं नात. कालच्या दिसा तीं पुरां काडून 10 व्हड झेले तिणें केले. देगेच्या घरांनी आशिल्लीं थोडीं शिंवतीं, चिकोळ्यो, काठ गुलाब आनी दसमी फुलां मागोवन आरायलीं. ओवळेन गुंतून तांचेय लांब झेले विणले. सकाळीं तावन तिचें कळीज धडधडटालें. कांतीगर आयिल्ल्या चकी काल दोलोक आयलो तर आपणें तयार केल्लें थोडेंच कान तांकां वांटूंक पुरो. जेवण सोऱ्या पिवन दिवंक तिका तांक नासली पूण तेर्साक आयिल्ल्यांक तिच्या तांकी प्रमाणें धादोशी करूंक तिणें तयाराई एका म्हयन्यांत तावन केल्ली. म्हयन्यांत तावन कित्याक? मरी माई घरांनी वेतेली म्हणून पाद्र्याबान सांगिल्ल्या दिसा तावन तिणें तयाराई सुरू केल्ली म्हळ्यार ही सूख जावची ना. हेणें तेणें कुलीचें काम करून आपल्या दोगां चेरक्यांक पोसूंक उडोवच्या तिका आयिल्ल्या लोकांक सुदारसूंक जायत्या दिसांची तयाराई जाय आसलीच. हर एक दीस खंयच्यानपणी इल्ले पयशे उरोवन एका करंड्यांत जमोवंक तिणें सुरू केल्लें तरी
तांतू 100 रुपये जाल्ले नात. आयिल्ल्या लोकांक थंड पिवन दिवच्या खातीर भिंडी सोलां सुकोवन तिणें रास केल्लीं. सादारण 100 वयर लोक आयलो तरी ती पुरो. घाटार एस्टेटांत काम करच्या आपल्या मेवण्याक तिळसून थोडी कापये बी हाडोवन सुकोवन तसो पिठो करून एका कळंड्यांत जागृतकायेन दवरलो. थंड नाका आशिल्ल्यांक कापयेची बंदोबस्त जाल्ली. कापयेक तशें पातोळ्यो करूंक जाय जाल्लें गोड. नारणां पुचारी सरशीन वचोन एक पेळो उण्या दरीर हाडलें आनी रान्नी वयर धुवराक शेनेतांनी नारळां सुडयतांनी वळण बांदून दवरलें. पावशिल्ल्या दिसांनी पटेलागर कामाक वेताना ताचे लागीं मागोन म्हणलें बरी. थोडे पोनस हाडन तिणें 200 वयर हापोळ तयार केल्ले. ಮರಿಯಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ್ ಬರ್ಪೇರು ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೋಡು मरी माई घरा येता इल्लें तेल जाय अशें पटेला लागीं मागल्या वेळी ताणें उदारपणी व्हडा मरगुलांत बरें नारलेलें तेल दिल्लें. आयिल्ल्या लोकांक पापडे भाजून दिवंक शेजारच्या रुक्कुची कुमोक तिणें मागल्ली. हेने तेने मागोन थोडो तांदूळ रास करून भिजत घालून आज वांटून थोडी मुटलीं हळदी कोल्यांच्यो पातोळ्यो पणसा कोल्यांचें गोडाचें सून करून घालून पातोळ्यो केल्ल्यो. तोय कांय 100 वयर लोकांक पुरो म्हूण तिचो अंदज. मरी मायाची इमास दवरूंक तिणें पर्णें मेज सोबीत करून मांडल्लें. शीना आचारीच्या घरा वचून डब्यांत इल्लो रंग हाडून नारळाचें सन्न घेवन ताचें पोंत तासून मेजाक निळसो रंग सारयल्लो. आपलें साड्या वयलें कापड निळश्या रंगाचें तें काडूंक ती पाटी सरली ना. दुसरीं कापडांय तिचे लागीं नातल्लीं. तें कापड मेजार हांतोळन देगेन 3 मोनयो दवरून ताचे वयर पांगरलें. आबोलीं सिवंतीं गुलोब आनी दसमी फुलां जेले भोंवारी नेटोवन आल्तार तयार केली. श्रीनिवासाच्या अंगडींतवन तांबड्यो वाती हाडल्ल्यो. त्यो वाती एका ल्हान पिरींत उबो केल्यो. मरी माय एका दिसाक रावंक आसा केल्लें बिडार भारीस सोबीत दिसलें तिका. आयिल्ल्या लोकांक बसोंक घरांत आशिल्ल्यो मांद्र्यो पोरण्यो जाल्ल्यो देखून पटेला सरशीन आडदोस मागोन 50 मोडलां हाडन तीं उदकांत भिजोवन वळून जालांत घालच्याक तयार केल्लीं. आयिल्ल्या 100-200 लोकांक तीं पुरो आसलीं. लोकांक पियोवंक कोपां बशयो हातपाय धुवंक उदक भरच्यो बालद्यो कट्ट्यो पुरा तयार जाल्ल्यो. फांतें जावनच्या पयलेंच उठोवन एका घडयेचो वेळ पाड करिनासतना पुरा काम तिणें काबार केल्लें. 5:30 उतरलीं तरी घरा कोणूच येवंक नातलो पळोवन लोक कांतीगर येवन घरा येतात म्हणून तिच्या मतींत आसलें. सो जाताना आपल्या दोगां पुतांक घेवन ती कांतीगर पावली. शामियाना काडल्लें. कदेलां खाली जाल्लीं. आलतारी भोंवतीं दिवे जळटाले. मरी मायाची इमाज एकसुरीस आसली. हेनें तेणें कोणूच नातलीं. कालचो दाबाजो आवाज गायनां बंद जाल्लीं. सगळ्यांनी मौनपणूच आसलें. मेरी सोजान धांवन वचोन मरी मायच्या पांयांचो उमो घेतलो आनी 3 नामान मरये भेटोवन कांती मामा म्हूण उलो केलें. इल्ल्या वेळान कांतीचो कामाचो चेडो भायर आयलो. बाब आनी कोणी घरान नात. ती सर्वां कोडयाळ गेल्यांत. इमास तुका व्हरूंक सांगल्या.
मेरी सोजान मरी मायची इमाज भक्तीपणान आरयली आनी आपल्या हृदयाक दामून धरली. गुरकार्या कोणी तिणें पुसपुसोन परत विचारलें. कांतीच्या कामाच्या चेड्यान जावाब दिवंक तिक्के तडव केलो. कांतीच्या पयशांच्या वडपण कामाच्या चेड्याच्या तळमट्याकय लागल्लो आसतलो. धनियान कोडयाळ नवें जवळें शोकान गेलां, भारी व्हड, आनी ताचें उद्घाटन करूंक बेंगळूरतावन मंत्री येतात खंय. देखून पाद्र्याब गुरकार आनी सर लोक गेला. मेरी सोज उलयली ना. तिणें उलोवचें तरी कितें? मरी मायाची इमाज आपल्या हृदयाक आरावन ती आपल्या घरा कुशीन मेटां काडी लागली. झालांत सुरंगार आयिल्ल्या आल्तारी वयर इमाज दवरतना तिच्या दोळ्यांतलीं दुखां गळोन इमाजीचेर पडलीं. आपल्या दोगां चेरक्यां सोबें तेर्स म्हणोंक तिणें कोंत घेतलें. त्या वेळी झालान सोडयिल्ल्या मोडलांचेर मारा खोरगारांचीं वडां ल्हानां रास पडोन ती कस्स देखतालीं तें मात्र तिच्या दोळ्यांक दिसनासतना रावलें ना.